गोंयांत पूजा नायक प्रकरण बरेंच गाजले। कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पूजा नायकान केल्ले आरोप पुरायेन फटीचे थारल्यात। गोंय गुन्यांव फाट्यान पूजाचे 17.68 कोटींचे नोकर घोटाळ्याचे सगळे आरोप न्हयकारले। सरकारी अधिकाऱ्या आड तिच्या दाव्याक खंयच्याच पुराव्यांक आधार मेळना अशी माहिती SP क्रायम राहुल गुप्तान दिली। निमणे काँग्रेसीक जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर उमेदवारी वळेरी जाहीर करपाक मुहूर्त मेळ्ळो। काँग्रेसीन आपले जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर पयली उमेदवारांची वळेरी जाहीर केली। पयले वळेरेंत उत्तरेत 7 जाल्यार दक्षिणेक 4 उमेदवारांची नांवां जाहीर केल्यात। 2022 वर्साचे विधानसभा वेंचणुकेत आरजीपी कुडतरी, कळंगूट आनी चिंबला मतदारसंघांतल्यान स्पर्धात्मक मतां मेळयलीं। आता जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर याच मतदारसंघांतल्यान काँग्रेसीन आपले उमेदवार जाहीर केल्ल्यान आरजीपीक मोठो धपको बसला। कुंकळ्ळेच्या थळाव्यांचो फिश मिल प्रकल्पाक विरोध कायम आसा। ह्या प्रकल्पाक राजकीय तेंको आशिल्ल्याचो आरोपूय थळावे करपाक लागल्यात। देखून पर्यावरण आनी आमच्या भलायकेक धोको आशिल्ल्या ह्या प्रकल्पा आड खर कारवाय करची अशी मागणी ह्या वेळार थळाव्यांनी केल्या। मजगतीं ह्या प्रकल्पाक लागून बेकायदेशीर रितीन रस्तोय बांदला, तशेंच सरभोंवतणच्या वाठारांनी घाण वास मारता। ह्या संदर्भात कागाळ करून लेगीत अजून मेरेन कसलीच कारवाय जाल्ली ना अशी खंतूय थळाव्यांनी उक्तायल्या। सरकार कोट्यांनी पैसे मोडून इमारती संकुला बांदता खरी, पूण ताचो सांबाळ करपाक मात विसरतात। हाचीच एक तेक आमकां दवर्लीच्या जरीवाड्यार आशिल्ल्या खेळा संकुलाची पळोवपाक मेळ्ळी। थंयच्या खेळा संकुलाची स्थिती सामकी इबाडल्या। हो खेळा संकुल व्हेंटिलेटरार आसा अशें म्हणपाक अतिताय जावची ना। हो खेळा संकुल कमी आनी बेकायदेशीरपणाच्या कामाचो अड्डो जाला। खेळा मैदाना बाबतींत फक्त संबंधितांची पोकी आश्वासनाच मेळटा, पूण प्रत्यक्षात कांयच हालचाली नाशिल्ल्याचें थळावे सांगतात। ओमकार हत्ती 63 दिसांनी महाराष्ट्रांतल्यान परतून गोंयांत आयला। सोमारा रातीकडेन उगव्या वाठारांत ओमकार हत्तीन पिकावळीच्या नाशाडी सयत पार्क केल्ल्या गाडयांचें लुकसाण केलां। सरकारान आतां कळाव करून उपेग ना। हाचेर जाता तितले बेगीन उपाय काडचो, नाजाल्यार गरज पडल्यार आंदोलनाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या। उड्डाण पुलाच्या कामा खातीर दाबोळीची येरादारी भितरल्या रस्त्यावेल्यान वळयतले।
हाका दाबोळकारांनी खर विरोध केला, कारण ह्या रस्त्याक कुशीक मोठ्या प्रमाणात लोकांची घरां आसात। देखून मंगळारा मुरगांवचे उपजिल्लोधिकारी, मामलेदार, येरादारी उपअधीक्षक आनी हेर अधिकाऱ्यांनी घडणूक थळार वचून पळोवणी केली। सगळ्यो गजाली लक्षात घेवन दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्याक अहवाल सादर करतले, अशें उपजिल्लोधिकारी भगवंत करमळी हांणी सांगलें। सांकवाळे वाठारांत आशिल्ल्या भंगार अड्ड्यांक कारणां दाखली नोटीस धाडल्या। 2 दीस सांकवाळे एका बेकायदेशीर भंगार अड्ड्याक उजो लागपाची घडणूक घडिल्ली। हाका लागून पंचायतीन ही कारवाय केल्या। सांकवाळ वाठारांत कोणाकूच बेकायदेशीर भंगार अड्ड्याचें काम करपाक दिवचे ना, अशें थळावी सरपंच अनुषा यादवान सांगलें। तशेंच 2 स्क्रॅप यार्डांक 40,000चो दंडय दिला। पाळी जिल्लो पंचायतीचो उमेदवार सुंदर नायक हांच्या प्रचाराक नेटान सुरवात जाल्या। ह्या फावटी लेगीत गोंयांत दोनूय जिल्लो पंचायतीचेर भाजपाचेच कमळ फुलतलें आनी ट्रिपल इंजिन सरकाराच्या माध्यमांतल्यान गोंयची उदरगत जातली। तशेंच पाळी मतदारसंघात 80% परस चड मतदार भाजपाक मतदान करतले आनी पक्ष भोवमतांनी जैतिवंत जातलो, असो दावो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलो। वाळपय ठाणे उदकाची पायपलायन फुटून रस्त्याचेर जाल्ल्या चिखलात 2 जाण दुचाकी चालक निसरून गंभीर जखमी जाले। वाळपय ठाणे वाठारांत उदकाच्या नव्या पायपलायनीचें काम चालू आसतना मुख्य उदकाचे पायप फुटून हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाली। मुख्य पायपलायन फुटले उपरांत उदका पुरवण खात्यान ती बेगबेग सारखी करूंक ना, देखून ही उदका पुरवण खात्याची बेजबाबदारपणां अशें म्हणीत थळाव्यांनी तिडक उक्तायली। अनमोड घाटार फाटल्या दिसांनी रस्तो कोसळिल्ल्या वाठारांत आशिल्ल्या बॅरिकेडाक अवजड ट्रकान धक्को दिलो। ह्या अपघातांत ट्रकाचो ड्रायव्हर आनी ताच्या कुशीक बसपी क्लिनर जखमी जालो। दोगांकूय उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्या। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा।
पुणे बंगळूर महामार्गात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 5 विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले. मेल्या माहिती प्रमाण विद्यार्थ्यांक घेऊन वचपी बस थेट 20 फूट उंचायेच्या खळयेत पडिल्ल्यान हो अपघात घडलो. दुखापत जाल्ल्यांचेर सध्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. बस चालकाचो बसीवेले नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. मंगळारा फांतोडेर 2 वरांचेर उत्तर प्रदेशच्या बलरामपुरात बस आणि ट्रकामदी जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 3 जाणांक दुर्दैवी मरण आयले. जाल्यार हेर कांय जाणांक दुखापत जाली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही बस प्रवाशांक घेवन खंय दिल्ली सावन सोनावली वताली. दुखापत जाल्ल्या मदीं 6 जाणांची भलायकी सध्या स्थिर आशिल्ल्याचें कळटा. आंध्र प्रदेशच्या नरसीपट्टनम इमारतीक मंगळारा सकाळी अचकीत उजो लागलो. उजो लागताच उजो पालपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थर पावून उजो आटपावन धाडलो. शॉर्ट सर्किटाक लागून हो उजो लागला आसूये असो अदमास तांणी उक्तायला. सुदैवान जिवीत हानी मात टळ्ळी. मंगळारा मध्य प्रदेशाच्या रसायनान एक पूल अचकीत कोसळ्ळो. त्या घडणुकेत सुमार 40 जाणांक दुखापत जाली. हो पूल 40 वर्सां पोरणो आशिल्ल्याचें कळटा. हो पूल बरोच पोरणो आशिल्ल्या कारणान तो अचकीत कोसळ्ळो. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. मंगळारा मध्य प्रदेशच्या 4 मजली फॅक्टरीक उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो पावलपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थर वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. पूण उजो नेमको कसो लागलो तें मात अजून स्पश्ट जावंक ना.
मंगळारा चेन्नईक एक मेट्रो ट्रेन अचकीत बंद पडिल्ल्यान सुमार 25 प्रवासी आडकून पडले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बॅटरी फेल जाल्ल्यान ही ट्रेन 30 मिनटां खातीर बंद पडली. पूण वेळारूच ट्रेनीत आशिल्ल्या प्रवाशांक वेवस्थापकान भायर काडले. ही ट्रेन हायकोर्ट स्टेशन मेरेन पाविल्ली अशें कळटा. संसड्यार घडपी घडणुकांचेर नदर दवरपा खातीर मडगांव पालिकेन थंय सीसीटीव्ही कॅमेरे लायिल्ले आसात. जायते वेळार संसड्यार उजो लागपाच्यो घडणुको घडल्यात. आतां हो उजो कोण लायता तें कळपा खातीर हे कॅमेरा बसयल्यात अशें कळटा. संसडो हांगा गार्बेज प्लांटात वचपी पुराय रस्तो कॉन्क्रीट करपा खातीर आमी निविदा जारी केल्या. आमी एके वटेनचें काम पुराय केलां आनी रोखडेंच उरिल्लें काम पुराय करतले. हाका लागून पावसाच्या वेळार वाहन चालकांक जावपी समस्या सुटावो जातल्यो अशें दीपक देसाय हांणी सांगलें. त्रिपुरा रेल्वे पुलिसांनी अगरतला रेल्वे स्टेशनात खाल्या धाडीत गांजो जप्त करून घुळे वखदाची तस्करी करपी एकल्याक अटक केला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण तो ही घुळे वखदां ट्रेनींतल्यान घेवन वचपाचो विचार करतालो खंय. 17.30 किलाचो गांजो जप्त करून ताकाय ताब्यात घेतिल्ल्याचें कळटा. सेगीत पडपी पावसाक लागून तमिळनाडूच्या कोडुंगयूर वेसारपदी वाठारांत सगळे कडेन उदक साचून उरलां. इतलें उदक साचलां की रस्त्या वयल्यान वचप्यांक धोपरां मेरेन इतलें उदक पावता. तशेंच सगळें उदक घरांनी लेगीत घुसलां. आतां थळाव्यांक वडे घेवन वचपाची सध्या पाळी आयल्या. दितवा चक्रीवादळाच्या फाटभुंयेर ही हुंवारा वरवीं स्थिती निर्माण जाल्या अशें कळटा. फाटले कांय दीस तमिळनाडूत उटंगाराचो पावस पडिल्ल्यान वेगवेगळ्या भागांनी जायते कडेन व्हडा प्रमाणात उदक साचून उरिल्लें. सगळे कडेन उदक साचिल्ल्यान येरादारी करप्यांक आडखळ निर्माण जाल्ली. मजगतीं फुडले कांय दीस तमिळनाडूत उटंगाराचो पावस पडूं यें देखून हवामान खात्यान रेड अलर्ट जारी केला.
मुंबईत दाट धुक्यासयत कुलकुल्याची थंडी पडिल्ली असतानाच हवा प्रदूषणात वाढ जाल्या. एकतर धुक्याक लागून मुखार कांयच दिश्टी पडनाशिल्ल्यान गैरसोय जाली, जाल्यार दुसरे वटेन वायट हवा प्रदूषणाक लागून भलायकेचेर परिणाम जावपाचो हुस्को थळाव्यांनी उक्तायल्लो आसा. कलकत्ताक सध्या डेंग्यूच्या दुयेंतींनी वाढ जाल्या. भलायकी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्याप्रमाण एका सप्तकात डेंग्यूचे 122 दुयेंती नोंद जाल्यात. सध्या डेंग्यूचे दुयेंती उपचार घेतात. मजगती थंडी, जोर, आंग दुखप ही डेंग्यूची मुखेल लक्षणां जावन आसात. आंगार टॅटू काडप जिवाक धोक्याचो थारू येता. आंगार टॅटू काडिल्ल्यान कॅन्सर जावं येता. आजकाल तरणाटी भुरगीं आंगार टॅटू काडटात आनी उपरांत ताचो परिणाम वायट जावं येता हें तांकां खबर नासता. देखून टॅटू काडप टाळचें अशें आवाहन दोतोरांनी सगळ्या तरणाट्या पिळगेक केलां. हालीसराक भारतांत तरणाट्या भुरग्यांक डायबिटीस वाडपाचें प्रमाण सांपडपाक लागल्यात. इतल्या कमी पिरायेचेर डायबिटीस सांपडप ही चिंतेची गजाल थारता. हें सगळें अवलंबून दिसपट्ट्या आहाराचेर आनी सारकी न्हीद नाशिल्ल्यान. भुरगे भायले खाण खातात आनी उपरांत तांकां तें माल थारता. तेलाचें खाण खावप, व्यायाम ना, सगळें जर वेवस्थीत नियंत्रणांत दवरीत जाल्यार भलायकी बरी उरपाक शकता. भारतांत काळजाच्या दुयेंसान मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. मेले म्हायती प्रमाण कोविड महामारीच्या काळा उपरांतूच ह्या घडणुकांनी वाड जाल्या अशें दोतोर सांगतात. आजकाल तरणाट्या भुरग्यांक आनी 40 वर्सां पिराये सकयल्या तरणाट्यांक काळजाचें दुयेंस जाता. हाका लागून दिसपट्टे भलायकेचो चॅकअप करप गरजेचो. तरणाटी भुरगीं घरचें पौश्टीक जेवण सोडून भायलें खाण खावपाक पसंती दितात. पूण हें खाण खंयच्या वातावरणांत तयार करतात तें मात आमकां खबर नासता.